देवा सुलो हांव पयस गेला आतां तोरी लागीं सोरता हातका वाटो जायत्यो चोल्ला आतां तोरी परतून येता जायतीं वर्सां हातखान भोंवला आतां तोरी परतून घेता भाव भयणाचेर हातोक केला आतां तोरी माफी मागता ल्हान व्हड पातो हांवें केला बोगोस म्हूण हांव आतां मागता हातोक म्हजे भितर रिगला पातका दुखो आतां करता आयच्या गोरा परतून येता आनीक सोडून तें वेचोंक ना आयज तुजी काकळूत मागता आनीक पातो हांव करचो ना देवा सोलो हांव पयस गेला देवा सुल्लो पयस गेलेल्या सगळ्याक आमकां आनीक एक उलो आनीक एक आमंत्रण Come to me. म्हजेशी परतून येयात म्हजेशी परतून येयात देवाचे काकलुतीचो आनी मोगाचो उलो आयकून हे सांजे भोव पवित्र संस्काराक भेट करूंक नमस्कार करूंक परनिपाट करूंक आमकां सोयीक मेळ्ळा दुनिया हे सांजे तुज्या पांयाशी येवन आमची चूक आमी ओळखून घेता आमची असोक्ताय तुज्या पांयाशी दवरता आमच्या पातकांचें भोगसणें मागता परनिपाट आनी नमस्कार तुका आमी करता सोम्या जेजू क्रिस्ता ह्या भोव पवित्र संस्कारान तूं खरेपणी आजीर आसाय म्हूण आमी सत मानता तूं खरो देव जीव सोमी आमचो सोडवणदार सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या बळान सगळे सोक्तेन आमची मान खोल भागावन आमी तुका परनिपाट आनी नमस्कार करता दुनिया
lay our life before you. How we love you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. बापाक, पुताक, पवित्र आत्म्या, सगळीं आमी बजुया, ताका नमन करुया. पातकी आमी जावं, असोक्त आमी जावं, सगळी महिमा, सगळी वंदन, सगळो नमस्कार ताकाच फावो. बापाक, पुताक, पवित्र आत्म्या, वंदन, महिमा, सासना. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, we adore you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. तुझे काकलुतीक दुनिया आमी धांवून येता. तुझे काकलुतीक दुनिया आमी उलो मारता. तुझ्या पांयाशी येवन तुझी काकलूत ह्या संवसाराचेर ओथय म्हूण मागता. आमच्या पातकांक दुनिया खरेंच खास्त फावो. आमचे चुकींक दुनिया घोडे काकडूत उणी पडत. पण आमच्या असोक्तायेन, आमच्या पातकी सैमान तुका सोडवणारा देवा आमी उलो मारता. तुझे काकलुतीक धांवून येता. आमचो भाग्योन बाप आमकां उलो मारता. ह्या संवसाराचे शांती पासत मागूंक आमच्या पाप साहेबा बराबर आमी हे संवसाराचे शांती पासत मागता. युक्रेन देशाक, रशिया देशाक काकलूत मागता. आख्या संवसाराक दुनिया काकलूत मागता. आमचे खास्तीक, आमच्या चुकींक, आमच्या असोक्तायेक, आमच्या पातकांक घोडे खास्त फावो. घोडे संवसारभर झूज पेटून आमचे मदें जायते निसंटन जावंक फावो. घोडे आमी सुदरनाव देखून, आमी दोळे उगडीनाव देखून, आमी बदलूंक तयार नाव देखून घोडी आमकां खास्त फावो दुनिया. पण तुझे काकलुतीवन व्हड आनी कांयच ना. तुजी काकलूत दुनिया तुझ्या रागाचेर पासून जैत व्हरता. तू नितीवंत देव. यू आर जस्ट. आनी निती प्रमाणे आमकां
शिक्षा फावो, पण तुझी काकलूत तुझे नीतीहून वयर रावता. Your mercy supersedes justice. हीच काकलूत दुनिया आमकां दी. हे काकलुतीन आमकां पेखूय, हे काकलुतीन आमकां सोडूय, हीच काकलुतीन हो संवसार नवो कोर. खास्तींतली, झुजांतली, निसंटनांतली तुझे काकलुतीन आमकां निवार दुनिया. हेच मागून तुझ्या पांयाशी दुनिया हो वेळ काडून आमी आयल्या. तुझी पोरजां तुका उलो मारता. आपटोन सकल पडलेली पोरजां दुनिया तुका उलो मारता. तुका पुर्णिपाट नमस्कार आमी करता. तुजे काकलुतीक आमी उलो मारता. Apton saiba olla dorni raunsheu tola oje angdu gole soru Kaklut mojiko, kaklut mojiko, saiba, kaklut mojiko, kaklut mojiko, saiba. Gorvan haum pololo boda in fulolo sokla podu ata oble mati kata kaklut mojiko, kaklut mojiko, saiba, kaklut mojiko, kaklut mojiko, saiba. Kaklut mojiko,
काकलूत आमची कोर, काकलूत सोमेसांची कोर साहेबा. गोरवान आमी चोडलोल्यो, बोडाय आमची उंच पावलेली. ओबले माती आमी खावंक पावली सोम्या. तुझी जाणवाय, तुझी पवित्रताय, तुझी खालतिकाय आमी विसरली. जोगजोगता तितले भांगार दिसले. घडीक आज युक्रेन आनी रशिया ह्या दोनी देश झूज तांचे मदें चलता. एकलो आपूण सारको, दुसरो आपूण सारको न्हय. एकलो आपूण करता तें सत, दुसरो करता ते अत्याचार. गोरविश्ट आमी, गोरवान आमी बोत्ता. आमीच सगळीं जाणा. दुसऱ्याचे बेपर्वा करप, दुसरो म्हाका सांगता जाल्यारूय ताचे ध्यान मन आनी लक्ष दिवप ना. असले तुवें चलत आसा. कित्याक सायबा इनोसेंट लोक मरून वेतात. तांचे लश्करां, तांचे दुसरे एअर बॉम्ब, तांचेर मिसायल, नाकासलेली बुकमारी, फामील मोडून वेता. घोव बायल पयस पयस, भुरगीं दुस्पोटी पडल्यात. बाबसाहेब तांकां किरीत भाशेन मारयेच्या काळजाक भेटोवंक आवडटा. निश्कडूंक काळजाक. आमकां सगल्यांक तूं काळीज दिताय. ह्या काळजान जायते आमी अणभवता, पूण मेडे आसा ते आमी सांबाळून दवरता. विंगास घेवप, वायट करप, म्हज्याच वाद्याचेर आमी जावप, दुसऱ्यांक खालो उडोवप, दुसऱ्यांक घात करप, दुसऱ्यांक सोकला उडोवप, हें चलत आसा संवसारांत. तातूंतलो एकलो भागीदार घडीक हांवूय जाला सोम्या. काकलूत म्हजी कोर, काकलूत आमची कोर. कित्याक आमी सोम्या जोण एकल्यान आमचें जैत व्हरूंक गरज. जोण एकल्यान आमच्या पातकाचेर झुजूंक गरज. जोण एकल्यान आमी दुसऱ्यांकूय बऱ्या मार्गार हाडूंक गरज. पूण म्हज्या वायट करण्या उद्देशी, वायट स्वभावा उद्देशी हांव सगळ्यांक वायट मार्गार व्हरूंक हांवें येवजिलां. म्हज्या वायट उतरां उद्देशी घडीक दुसऱ्यांक हांवें वायट चिंतूंक तांचे मोतीन घातलां. थ्रू माय वर्ड्स, थ्रू माय एक्शन्स, through my behavior, through my dealings, I've been unworthy. Maybe I may have been a scandal. काकलूत म्हजी आमची कोर सोम्या. काकलूत सोमेस्तांची कोर सोम्या. कित्याक गोरविश्ट आमी जाल्या, पयशांच्या आशेचे आमी जाल्या. 2 दिसांचे सूख मेवता ताचे फाटल्यान आमी गेल्या. बाटाबेसाचे गिरेस्कायेक लबदल्यो. आमचेच गिरेस्कायेची आमकांच कितें फायदो मेळटलो आनी मेळटलें तें आमी पडोवंक भोंवल्या.
कोण म्हाका कितें दितलो? म्हजे लागीं कांयच ना ह्या वेळार. फाटीशेर राव. म्हाका कोणूय दिता, हांव ताचो फाटलावदार जाता. दुर्दैवेन तुवें म्हाका रुचलोय सोम्या, म्हूण म्हजी दुर्दशा हांवूच कोत्ता. बरें करपाचे सुवातेर वायट करीत आसा. बरो फुडाकार घेवपाचे सुवातेर भिवन हांव लिपता. बऱ्यो वस्तू हांवें चिंतचे सुवातेर गुळीक सदांच नेगेटीव हांव चिंतीत आसा. म्हज्या जिवितान येसवंतपण म्हाका मेळटात सोयीक तेन्ना हांव सोम्या आपणावंक तें सोदिना. गुळीक हांवें सदांच आंग मारलां, वावराक हांवें आंग मारलां. गुळीक हांवें मेळ्ळेले सगळे म्हजे जिवितान जे उपाय मेळ्ळेले ते सोडून हांवें दिल्यात, कित्याक म्हज्या वाद्याचो हांव जालो. काकलूत आमची कोर सोमेस्तांची सोय. समाज वायट करूंक, समाजान वायट येवंक, समाजान अत्याचार चलूंक, समाजान दुर्दैव्यात सगळ्यांचेर जुलूमशाही जावंक गुडीक हांव कारण जालो. कित्याक जागृत हांव जावंक ना. म्हज्या बेसा प्रमाणे म्हाका जायती सवलत्यो, जायत्यो सुविधा तुवें दिल्यात. ह्यो संदी म्हाका तुवें दिल्यात तेन्ना हांवें तांचो फायदो काडूंक गुडीक हांव विसरलो. गुडीक बेसारमाय हांवें केली, शेडेमोडे हांवें दाखयली. काकलूत म्हजी कोर सोम्या. हांव दोर्नीचो किडो, इनोलको दोर्डीरो, मोजे निर्बाग पोडे, मोजे कुर्चू आमची कोर. काकलूत आमची कोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची काकलूत आमची कोर सोम्या. शांतपणी आमची नदर जेजूचेर दवरुया. तो सोडयता, तो पेकयता, तो बक्षिता. पळय आमी असोक्त म्हण मानून घेवया. जेजूचेर नदर दवर, तुजी असोक्ताय ताचे मुखार हाड.
शांतपणान जेजू आमचे लागीं उलयता. ताचें उतर आयकून आमकां पेखवणी मेळटा. देवाच्या उतरा वरवीं आमकां वाट दिसती पडटा. आमची घुस्पल्लीं मनां, घुस्पल्लीं चिंतनां, घुस्पल्ले आवंडे सरळ जाग्यार येता. देवाचें उतर ह्या वेळार आमी आयकुया, पळोवया. A third time Jesus foretells his death and resurrection. While Jesus was going up to Jerusalem, he took the 12 disciples aside by themselves and said to them on the way, "See, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be handed over to the chief priests and scribes, and they will condemn him to death. Then they will hand him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified. And on the third day he will be raised." The request of the mother of James and John. Then the mother of the sons of Zebedee came to him with her sons, and kneeling before him, she asked a favor of him. And he said to her, "What do you want?" She said to him, "Declare that these 2 sons of mine will sit, one at your right hand and one at your left, in your kingdom." But Jesus answered, "You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I am about to drink?" They said to him, "We are able." He said to them, "You will indeed drink my cup. But to sit at my right hand and at my left, this is not mine to grant, but it is for those for whom it has been prepared by my Father." When the 10 heard it, they were angry with the 2 brothers. But Jesus called them to him and said, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and the great ones are tyrants over them. It will not be so among you. But whoever wishes to be great among you must be your servant, and whoever wishes to be first among you must be your slave. Just as the Son of Man came, not to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many." दुख, कोस्ट, त्रास, बरे ओ वाईट, मनशाचे कोस्ट देवाक दिसतात काय दिसनात? निसंटोन ह्या संवसाराचे देवाच्यान बंद करूंक जाता जाल्यार तो कित्याक करिना? ह्या संवसारांत वा आमचे भोंवतणी जे चुकीचें आसा, जिवनीत आसा, ती देव कित्याक सोंपयना? देव खंय आसा? आमचे भोंवतणी घडटा तें पळोवन घडये असले प्रश्न आमच्या जायत्यांच्या मनान येतात. नदर ह्या वेळार आमची जेजूचेर आसूं दी. ल्हानसो नियाळ ह्या देवाच्या उतराचेर करता आसतना मागून घेता आमी जायते पावटी. झेबेदेवाच्या पुतांची आवय
मागूंक आयलोली. मागून मागून कितें म्हूण मागलें. म्हज्या दोगांय पुतांक पदवी, एकलो तुज्या दाव्याक, दुसरो तुज्या उजव्याक. म्हाका आनी म्हज्या घोराब्याक पदवी फावो कर. तुज्या राज्यान तूं येताय तेन्ना. मागून मागून आमी कितें मागता. कितें जाय आयज आमकां. देव पदवेदार होय. देवाच्यान ही दूख कोश्ट त्रास पयस करूंक जाता होय. देवाच्यान हें निसंटोन आडावंक जाता होय जाता. देवाच्यान ही सगळी उनीत फटिंगपण आशा हें नपयत करूंक जाता होय जाता. कित्याक करिना. हें सगळें काबार करूंक तुका धाडला. God had sent you. God had sent me. खंय आसा आमी. सगळे पदवी मागतात. रशियाचो प्रेसिडेंट आयज पदवी मागता. ह्या दुसऱ्या देशांचेर ताका पदवी चलोवंक जाय. भोंवतणचे देश आसात तेय पळयतात. शांतीची खबर आमी करीत जाल्यार, झूज बंद करूंक आमी प्रयत्न करीत जाल्यार आमचें कितें जातलें. आमचेर कितें येतलें. आमकां कसलो फायदो आसा. आमची पदवी खंय वयतली. चूप राव पळय. एलिसांवां जाल्यांत आमच्या गोंयांत आनी हेर राज्यांनी आजून सरकार जावंक ना. आजून पदवेक रडटात. CM हांव जातलों. तो दुसरो CM जायत जाल्यार हांव सपोर्ट विथड्रॉ करतलों. म्हाका पदवी दिना जाल्यार थोडे जाणांक घेवन दुसरे कडेन उडी मारतलो. आजून सुदरनात आमी. पदवी सगल्यांक जाय. पूण पदवे बराबर निसंठोन येता. पदवे बराबर कोश्ट दूख येतात. पदवे बराबर जबाबदारी येता. ती घेवंक आमी तयार ना. हांव पिवंक वेतलें तें पात्र तुमच्यान पिवंक जायत होय जाता. उतरां काय बरीं होय जाता. प्रश्नूच समजूंक ना पूण जबाब दिलो. आयज असल्या घुसपा गोंदळाक आमी सांपडलेलीं आसांव काय. प्रश्न समजूंक प्रयत्नूच ना. वी डोंट इवन मेक एफर्ट टू अंडरस्टँड. वी डोंट इवन वॉन्ट टू अंडरस्टँड. आमकां समजूंकूच नाका. ह्या पासत प्रश्न गरजेचो न्हय, जबाब गरजेचो. दिता आमी जबाब. तरी आसतना आमचे जबाब देवाक मान्य आसात काय. देवाक मानता तसलो आमच्यान जबाब आयज दिवंक जाता काय. होय घोडे तुमी पिवत. ह्या पात्रांतलें तुमी घोडे पियेत. पूण म्हज्या उजव्याक आनी दाव्याक कोणें बसचें हें म्हज्या हातान दिल्लें ना. तें फकत नेमला ताकाच. ही पदवी फकत देवान जांकां कोणाक दवरलेली आसा बरें करचें पासत तांकांच. पूण जबरदस्ती करून जरी तर दुसरे घेवंक सोदतात जाल्यार झुजात, झगडात, मोरात.
निसंटोन करात एकामेकाचें. ही उतरां देवाची न्हय, पूण दुसरे वाटेन देव जार आसा तो सांगता. देवान जरी तर ती पदवी तुका नेमलेली ना जाल्यार काडून घे. मागोन मेळो ना, ओडून काड. आनी ह्या पासत आमची आशा, आमची नाटकाय, आमचें कुड्डेपण, आमचें दोळडीरपण तें काबार करूंक प्रयत्नूच ना. मेळ्ळले सयेक पासून घडये आमी पिड्ड्यार करीत रावता. ताचे भागीदार सगळे, फकत रशियाचो प्रेजिडेंट न्हू. आख्ख्या संवसाराचे वडील जे आसात तेय त्याच घुसपागोंदळान आसात. फकत चुकी काडूंक सोदतात. Everybody wants to blame somebody else. आमच्या राज्यांनी जो घुसपागोंदळ चल्लेलो आसा राजकी पदवेक लागून, फकत विचून आयलोले आमदार न्हय, पूण आमी सगळीं विचून काडल्यांत तीं. कित्याक तोंड उगडूंक जाय थंयसर आमचें उगडना. पाठिंबो दिवंक जाय थंय आमची तकली उबारना. समजून घेवंक जाय तें समजूंक आमचें मन उगटें जायना. जाल्यार सोंस, जाल्यार घे. आनिकूय कोश्ट, त्रास सोशीत राव. ज्या मेरेन तुजें मन उगटें जायना, तुजे दोळे तूं उगडना, ज्या मेरेन तूं सगल्यांचो सेवक जायना, त्या मेरेन तेंच मुखार वेतलें. कोणाक तुमकां पयलो जावची खुशी आसा जाल्यार ताणें सगळ्यांत निमाणो जावचो. कोणाक व्हड जावची खुशी आसा सगल्यांचो चाकर जावचो. फकत उतरांत जावन उरलेलीं आसात. तुज्या मनाक जें कितें दिसता ह्या वेळार जेजूक पळय आनी सांग. दुसरे कोण चुकल्यात सोड खबर. दुसऱ्याची पातकांची जोडटी आमी कोणेच दिवंक नाका. तुजी चूक कितें आसा, तूं खंय चुकला, तूं आजून खंय चुकताय, सांग जेजूक. What is it that you are faulty? Where is it that you are failing? Tell Jesus. He is listening. You are my hiding place. You always stay
trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of my God. I will trust in you. तू कोणाचेर पातयताय? Whom do you trust? Do you really trust in Jesus? खरेंच तू देवाचेर पातयताय, जेजूचेर पातयताय, काय फुटयताय? बेस्ती उतरां उलयलीं जाल्यार जायना. जेजू तुजेर हांव पातयेतां. ही उतरां आमचे कोरनेन बदलूंक भोव गरजेचें. देवाक फटोवंक आमच्यान कोणाच्यान जायना. आमी आमकांच फटयता. कित्याक आमी जें उलयता तें करिना. करता म्हणलां तें करूंक फाटीं रावता, निभा दिता. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance whenever I am afraid. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance whenever I am afraid. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of my God. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of my God. I will trust in you. आमचो बागेवन बाप,
ह्या सगळ्या घुसपागोंदळान मागणें करता, आमकांय मागणें करूंक आपयता. ह्या वेळार आमी आमकांच आमच्या देवा मुखार खालती करुया. जे कोणाक दिमी घालूंक दिसता तांणी दिमी घालची. आमच्या पाप साहेबान आमकां मागणें करूंक लायला, ते मागणें आमी ह्या वेळार करतले. आमचे हात उक्ते दवरुया, आमची नदर जेजूचेर दवरुया. ही मागणी आमच्या मनान घडोवया. Holy Trinity, God Almighty, blood of Christ, destroy the devil, disable and paralyze the traps of those who are manipulating the whole world. पवित्र त्रित्वे, सर्पद्विधार देवा, क्रिस्ताच्या रोगता देंवचाराक नाटाक कर. देंवचारान घातलेली सगळीं आडगां नाडगां थंड कर. आरेन धरून उडय. सगळे जे कोण ह्या आख्ख्या संवसाराक आपणाक जाय ते भाशेन गुंडायतात तांकां थंड कर. Immaculate Heart of Mary, trample on the devil, disable and paralyze the traps of those who are manipulating the whole world. मारयेच्या खोताबीण काळजा देंवचाराक मुस्तून उडय. ह्या संवसाराचेर आपली आडगां नाडगां करून हो संवसार चलोवंक सोदतात तांकां थंडाय, तांकां आरेन धरय. Saint Michael the Archangel, trample on the devil, disable and paralyze the traps of those who are manipulating the whole world. San Miguel, Hans Budvia, देंवचाराक मुस्तून उडय. ह्या संवसारान आपली आडगां नाडगां करून आपल्या पदवे खाल दवरतल्यांक थंडाय, तांकां आरेन धरय.
आमची सगळी मागणी ताका थावी. देव जाणा आमकां कितें जाय, कितें गरज. सगळे खालतीकायेन आमी ताच्या पांयाशी आसा. होच आशिर्वाद आमकां दी म्हूण मागुया. विस्वासान, खतखत्यान देव आमकां दिता हो विस्वास धरून ताका उलो मारुया. आमचो मोगाळ बाप तो सांगाती जेजून शिकयलेले मागणे बराबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. शरणों में तेरे हम आए प्रभु, रखना तू हमको पास. ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस. सगळी गाऊया. चरणों में तेरे हम आए प्रभु, रखना तू हमको पास. ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस. इस पापी दुनिया में जीना कठिन है, अब तक रहे हैं संभलना कठिन है. इस पापी दुनिया में जीना कठिन है, अब तक रहे हैं संभलना कठिन है. हे मुक्तिदाता, हे पाप हड़कड़ाता, हे मुक्तिदाता, हे पाप हड़कड़ाता, दे देना हाथों में हाथ. चरणों में तेरे हम आए प्रभु, रखना तू हमको पास. ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस. जीवन की राहों में अंधेरा छाया है, मन का ये दीपक बुझने लगा है. जीवन की राहों में अंधेरा छाया है, मन का ये दीपक बुझने लगा है. हे मुक्तिदाता, दे तू ही सहारा. हे मुक्तिदाता, दे तू ही सहारा, हमने रखी तुझ पे आस. चरणों में तेरे हम आए प्रभु, रखना तू हमको पास. ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस.
तुझो हात लाय, तुझो हात लाय, जेजू पिकूय मोजे काय. तुझो हात लाय, तुझो हात लाय, जेजू पिकूय मोजे काय. तुझो हात लाय, तुझो हात लाय, जेजू पिकूय आमचे गाय. तुझो हात लाय, तुझो हात लाय, जेजू पिकूय आमचे गाय.